म्हावणिंगेचे नेस्ले कंपनीन 30 कंत्राटी कामगारांक कामावयल्यान कमी केल्यात. ह्या कामगारांक न्याय मेळचो म्हूण राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेन फाटल्या 31 मार्चा सावन धरणे आंदोलन सुरू केला. संबंधित यंत्रणे कडेन पत्र व्यवहार करून लेगीत लोकप्रतिनिधी वा हेर कोणूच कामगारांचो प्रश्न कानार मनार घेनात असो आरोप कामगार संघटने सयत कंत्राटी कामगारांनी केला. आम्ही 31 तारखेक बसलेले, मार्चाच्या 31 तारखेक बसल्यो, परत 4 तारखेक बसल्यो, 9 तारखेक बसल्यो, 12 तारखेक बसल्यो, आज 16 तारीख. मॅनेजमेंटाक लेटर दिवन आज 1.5 महिनो जायत COD चार्ट ऑफ डिमांड दिवन त्याच्या उपरांत परत रिमांडर लेटर दिलाय 14 दिसांनी, तरी त्यांची कांयच प्रतिक्रिया ना, रिप्लाय काय देत ना. इवन परत 7 तारखेक ह्या महिन्याच्या 7 तारखेक कमिशनर, लेबर कमिशनर आणि लेबर सेक्रेटरी परवरी हांकां लेटर दिला की हे कंपनी जाणून बुजून मुद्दाम हे करता, मात तुम्ही हेजेर लक्ष घालचे हेचेर. जाल्यार आमकां पुढचे पाऊल उखलचे पडलेले आमी लेटरान तांकां सांगलेले आसा. आज 15 दीस जावन गेले हांगासर. आमी हांगासर आमकां आमदारां, MLA, CM, माननीय मोदी तांकां सगळ्यांक लेटरां दिलेली आसा. जशी गोंयांत दिल्या तशी सेंट्रलाक दिलेली आसा, त्या डिपार्टमेंटाक दिलेली आसा. आज पासून कोणीच जात घेतलेली ना आणि अशें दिसून येता की एक कंपनी मुद्दाम जाणून बुजून येवंक सोदिना बसोंक आमच्या कडेन. म्हाका तुमकां मॅनेजमेंटान भेट बी घेतली कितें? मॅनेजमेंटान कांयच आमकां भेट दिवना, रिस्पॉन्स ना. इवन ते भितर भुरग्यांक जे कोण आमच्या कडेन बसता हांगासर तांकां भंय घालता. ते भितर भंय घालता म्हणजे तुमकां काडून व्हरतले म्हणून भंय घालता तांकां. हे मॅनेजमेंट, हे HR मॅनेजमेंट आणि हे कंपनी कॉन्ट्रॅक्टर मेळोन सगळे प्लॅनिंग करता आणि आमच्या जे कोण भुरगे बसता तांकां सांगता तूं बसतात तुका काडून व्हरतले म्हणून. ऑलरेडी आमी कमिशनराक सांगलेले आहा हे मॅनेजमेंट अशें करता. युनियन करप हे आमचो रायट आसा आणि खंयच्या युनियनान जॉयन जावप हे आमी ठरयतले. हे कॉन्ट्रॅक्ट सांगपी कोण हे सांगता, हे जाणून बुजून मुद्दाम करता. आतां सरकाराकच सांगलेले आसा. म्हाका एक सांग, कोण तरी लोकप्रतिनिधी बी येवन मेळ्ळे आमकां लोकप्रतिनिधी कोण ना, MLA कोण ना, सगळ्यांक लेटरां दिलेली आसा. आतां तुमची फुडली आता समजा जाणार आहे आम्हाला उपासमारचो प्रश्न येयलेलो आसा. लास्ट आमकां पुढच्या पाऊल म्हणजे हांगा स्ट्रायकच करचो पडटलो, हांगाच मारचें पडटलें, चान्स ना. ह्योच उपाय आनी काय. सरकारान हेची दखल घेवची. आयज पासून कोणच बघिना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.